देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. मातेवाचो 22:25-30. जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गर आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना बगर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना बगर एकलोच पूत, आनी ज्या मनशाक पूत आपले खोशेन बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी अज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी होलू म्हजें ओजें. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजू बरो गवळी आनी बरो गवळी आपल्या शेळ्यांक वळखता. आपल्या शेळ्यां पासत आपलो जीव दिता. ताचें काळीज आपल्या शेळ्यां सवें ओडटा आनी तांकां आपली मोगाची ऊब दिता. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रोचला. आपल्या पुता वरवीं आपले रोचणे सवें हो मोग उगडापो केलो. आमच्याय जिवितान आमी एकामेकाच्या मोगान वाडूंक, मोगाचो उलोप घेवंक आनी ह्या मोगाचे उबेन एकामेकाची सेवा करूंक वावरुया. आमेन.